साऊदी अरेबियान एका तांच्या रिफायनरीचेर एक हल्लो जाल्ल्यान अशें सांगण्यात आयलें, बातमी आयली ते खरें साऊदी अरेबिया कांयच डिस्क्लोज करना कोणें हल्लो केलो कितें, पूण तांणी सांगलें कितें की सादारण 50% आमचें प्रोडक्शन ताजे वयल्यान बंद जालें अशें म्हणून त्या रिफायनरीचें. ताजी जे पडसाद आशिल्ले ते सगळे कडेन जगभर पसरले आनी जालें कितें की जें स्टेडी आशिल्लें जें पेट्रोल आनी डिझलाचें मार्केट, फ्युएल मार्केट जें स्टेडी आशिल्लें गेले 6 म्हयने, तातूंत एक स्पोरेडीक असो जंप आयलो. पूण भारतान आमकां चड भिवपाची खरें गरज ना. आमचो इम्पोर्ट आसा आनी साऊदी अरेबिया कडल्यानूय आमचो इम्पोर्ट आसा. पूण आमी आसा ते फॉरवर्ड ट्रेडींग करतात. सगळे जे देश आसतात ताका फॉरवर्ड ट्रेडींग म्हणटात. फॉरवर्ड ट्रेडींग म्हणल्यार अमक्या दिसा पर्यंत तुमचो रेट फिक्स जाल्लो आसता. त्यामुळे तांचे खंय कितेंय जरी जालें जाल्यार फुडल्या काही दिसांचे जे आमकां सप्लाय जो आसा तो सप्लाय आमकां ओल्ड रेटानूच जातलो. पूण गव्हर्मेंट कितें करता, ताच्या खातीर थोडीशी एडजस्टमेंट करून कुशनिंग हळू तयार करता. म्हणून मुद्दम जर पळयशी जायत ही घटना घडली ती 8 दीस जाले जायत, पूण गेल्या 8 दिसान प्रायसीस वाडपाक लागल्या. कशे 15 पैसे 20 पैसे, पयलीं सामके 3 पैसे 4 पैसे 8 पैसे इतले भितर आसताले. आतां एकदम 15 पैसे जावपाक लागले, 20 पैसे जावपाक लागले. आतां हळू ताजे 2 रुपयान 3 रुपया केन्ना जातले कळचें ना. पूण फाल्यां जर साऊदी अरेबियान ताजे खातीर आपली ट्रेड भारता कडेन करता ती थोड्या दिसां खातीर बंद जरी केली जाल्यार एकदम एक प्रायस रायज जावंक शकता. पूण सरकार ताजी काळजी घेतली अशें म्हाका सामकें दिसता. अजुनूय आज आमचें पेट्रोल डिझल हें GSTन ना, तें अजुनूय आमचें आसा तें वॅटान आसा. सो सरकार जाय जाल्यार थोडोसो वॅट कमी करून ताजे वयल्यान प्रायस एडजस्टमेंट करूं शकता. इतली ताकद आमच्या इकॉनॉमीन आसा.